एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? तो टाइम झाला होता 10. जस्ट आत्ता येयले हांव ड्रायव्हिंग क्लासीसून. आयज ड्रायव्हिंग क्लास माझे 9:30 आसलेले. जस्ट गेले आत्ता पावले. सो आता वयता डॉक्टरा कडेन रजिकाक. एक्चुअली डॉक्टरान आपयल्ले. तुमकां खबर आहा न्ही, हांवें डॉक्टर चेंज केला. सो पळय तो शेनवारान हांवें अशें कांय ब्लॉक करूना. ताका शेनवारान न्ही मातशी खोकली आनी कफ येवपा लागले. कंटिन्यूस खोकली. मागीर डॉक्टराक गेले, आमी दाखयले. चड अशें कांय नासलेलें. मातशें ताका खोकली कित्याक उदीक चेंज जालें न्ही, आमी कुमटा बीन गेल्ले न्ही, ताका लागून. आतां बरो आहा तो. पूण डॉक्टरान आयज परत ताका आपयला चॅकअप करपाक. सो म्हटलें बेगी च्या पी रे, खा रे. म्हाज्या वांगडा येयला ड्रायव्हिंग क्लासीक करपाक. काय खायना पळय, खोकता पळय, काय खायनासतना. जस्ट आतां येयल्या बेगी खा म्हटलें. एक फोव खावपा जायना ताका. आं हें पळयात, एक फोव खावपा जायना. हें कोण आहा मम्मी? काल आमी हांगा गेल्ले न्ही विसर्जन करपाक. म्हाका तो फूल घेवन येयला ऋत्वीक. आनी आई हांगा सगळे भाजयो काडला. आई आई म्हण. आई टेन्शन आता कितें जेवण करूं. खबर आहा न्ही, शिवाच्या फ्रेंडान ते भाजी बीन दिल्ले. थंय पिड्ड्यार जाले ते. खूब दीस फ्रिजीन दवरले न्ही, आमी 4 दीस नासलेले गांवान गेल्ले. शिव पळय तापता म्हाका. भाजी करना खंय. फ्लावर बीन न्ही चड दीस उरना ते. हाडले न्ही 2 दीस तरी उरतले. ताका न्ही वयर काळें पडटा. सो मग म्हटलें पळय आहा ते दवर नाजाल्यार उडय म्हटलें. ओके, कॅबेज बी सगळें तेणें खूब दिल्लेले. इतले म्हणून खंय घातले. कितें रे काय बरं आयकन ईद मुबारक. आं आयज ईद आयज ईद मुबारक. सो तुमकां सगळ्यांक हॅपी ईद मुबारक. शिव आतां येयला. शिव आतां आमकां व्हरपाक येयला. शिवान च्या पिवंक ना खंय. करू करता काय मागतो पीस तो. ओके, तो शिव च्या पिवकूच ना. फोव खालो आनी गेलो बेगिना. कित्याक म्हाका ड्रायव्हिंग क्लासीसनी तिणें कॉल केल्ले म्हाका थंय ड्रॉप कर म्हणून पर्वरी. ती हांगा येता न्ही व्हरपाक घरा आमच्या कॉलेजच्या भायर. तिणें म्हाका कॉल केल्ले की म्हाका थंय ड्रॉप कर म्हणून. शिव न्ही चाय पिनासतना बेगिना येयलो. फोव खालो हांवें. आनी भायर आयज पावस पडटा बारीक. काल तरी खबर आहा विसर्जनाक इतलो बरो पावस पडलो. रातभर ट्रक का टेम्पो ते ट्रक ते टेम्पो का फर्स्ट टाइम बसला खंय तो टेम्पोर. खा बेगिना, टायम जालो. सो आयज न्ही स्नेहाच्या घरा फाल्यां तेंचो लास्ट गणपती 11 दिसाचो. सो आयज तेंच्यांनी आमकां आपयला आरती करपाक रातचे. सो वयतले आमी आनी वयतना कितें तरी व्हरया म्हटलें करून. कितें हें पंचखाद्य? आं पंचखाद्य करून व्हरपाचें रातचे. रातचे 8 सुमार अशी आरती. त्या वर्सा लास्ट इयर बी आमी हेच केलेले, म्हणजे कोणीय वचून आरती करूं शकता. सो म्हटलें आयज आमी करया म्हटलें. सो रातचे वयतले आमी. आईक चित्ता आतां कितें करूं भाजी. हे फ्लावरची भाजी न्ही आतां बरें जायना. पयलीं बरें जातालें फ्लावरची भाजी. आतां न्ही खबर ना कित्याक ते बरें न्ही फ्लावर. इतले भाजी करया. आसूं भाजी करया. ते फ्राय न्ही सदांच फ्राय न्ही ते बरें जायना. आनी हांव तुमकां आयज बरेंशें बैंगन भरता दाखयता. इजी, खूब इजी बैंगन भरता. एक आसा वांयगी, तो म्हटलें आयज बैंगन भरता करया. ओके, ते मागीर तुमकां येवन तुमकां न्ही हांव शेअर करता. ओके, बारीक बारीक कामां आसा. खा बेगिना ऋत्वी. सगळं खा. तेका एक फोव खावपा जायना. आनी फाल्यांचे स्कूल आयकता ते प्रिंट काड. तांकां एक प्रोजेक्ट दिला. केन्ना दिलेलो प्रोजेक्ट? चवथीचो प्रोजेक्ट. बोवाळान बिजी सामके. आतां प्रिंट करून दवरला. प्रिंट काडूंक जाय आनी मागीर पेपरार स्टीक करूंक जाय. एक आयकता 4 पेपर जाय म्हाका. कितें वचना स्कुला वचना न्हीद पांगरून. मूड ना खंय. गॅप पडले न्ही खूब दीस. आतां स्कुला वचना खंय तो. न्हीद म्हटलें पांगरून. पांगरून न्हिदपाचें. आतां आनी कितें उरला. आतां जालें आतां एग्जाम स्टार्ट. इतले स्टडीज उरला करपाचे. तो जस्ट पावले आमी डॉक्टरा कडेन. बायक घेवन येयला आमी. आतां काळोख जाला. रेनकोट बी हाडला का ना? कांय ना. ओके चला वयता भितर आनी मागीर मेळटा तुमकां. चला. सो जस्ट जालें आमचें. डॉक्टरान चॅकअप केलें. डॉक्टर मातशी बरी आहा न्ही ऋतिक. ऋतिका बरें करता ते. बरी सारकें. ताका न्ही पंप दिला न्ही मारपाक. सो ती चॅक करपा लागून तिणें आपयल्लें. म्हणजे सारको तो पंप ओडटा काय ना. पण सारकें आपयलें. चॅक केलें. कफ बीन कांय ना. बरी आपयली. आतां आफ्टर 7 days आपयला. आतां म्हाका शिवना 4 पेपर घेवंक जाय. एक हें दिला न्ही प्रोजेक्ट. 4 पेपर जाय. चल बेगिना भायर सरया. पावस ना. काळोख जाला पण. ओके चला मागीर मेळटा तुमकां घरा वचून. सो जस्ट उदळ पावलें हांव घरा. पुसपाचें मशीन मारपाचें काम आसलेलें. ते करून घेतले. मागीर कपडे सगळे मशिनान
वॉश केलें सुकोवंक घातलें आनी बरें कडक वत पडला. सो आतां आयज हांव किचनान तुका एक रेसिपी शेअर करता हांव. हांवें फाल्यां म्हाजें टेस्ट ड्रायव्ह आसा म्हणून फाल्यां. सो आजून न्ही म्हाका न्ही RTOतल्यान न्ही काय अशें हें येवंक ना, OTP येवंक ना. ती म्हणपा लागली OTP येवंक जाय खंय, ताका लागून म्हाका आजून काय OTP येवंक ना. आनी म्हाजें न्ही फाल्यां न्ही एक्सपायर जाता ड्रायव्हींग हें. कित्याक हांवें केन्ना स्टार्ट केल्लें तुमकां खबर आहा, बेंगलोर वयच्या पयलीं मे म्हयन्यान स्टार्ट केल्लेलें. मदीं मागीर वचूंकूच ना तें न्ही म्हाजें आतां एक्सपायर जावपा आयलां. तें एक्सपायर जालें न्ही मागीर परत ताका रिन्यू करचें पडटा. सो शिव येवपा आलो आनीक ताका चड म्हणजे परत ताका शिकय, कित्याक म्हाका खूब प्रॅक्टीस जाय. जाता मॅडम जाता रे. आयज रितू येयल्लें म्हाज्या वांगडा, काल हय काल आयज येयलो तो. जाता मॅडम, पण तरी पण आनी मातशी म्हाका चड प्रॅक्टीस जाय. पयशे गेले म्हणून प्रॉब्लेम ना, सो म्हाका चड प्रॅक्टीस जाय. सो काल शिवाची गाडी मारली न्ही, सो शिवाची गाडीन कितें जाता खबर आहा, ती गाडी तुमकां खबर आहा खूब व्हडली आहा क्रेटा. सो हाती सारकें म्हाका बसना, अशें दिसता की गाडी फुडें धांवता अशें दिसता म्हाका. पण तिजे गाडीन कितें धाकटी गाडी न्ही आनी म्हाका सारको हात बसला. सो तिजे गाडीन न्ही म्हाका बरें जाता प्रॅक्टीस मारपा बी बरें जाता. सो तरी पूण ती म्हणपा लागली प्रॅक्टीस कर, पण अशें ग्रावंड बीन आसता पळय ग्रावंडार बी मारनाका म्हणपा लागली, अशें रोडारूच मार म्हणपा लागली. गाडयो बी येयना न्ही थंय अशें रोडार न्ही मातशी प्रॅक्टीस कर. सो आतां फाल्यां आतां पळोवया. आतां फाल्यां तिणी आतां कांय सांगूंक ना म्हाका. सो फाल्यां पळोवया RTOतल्यान केन्ना म्हाका तें येता OTP बीन तेन्ना हांव वयतलें. ओके. सो सद्या हांव शिवाची गाडी घेवन एटलिस्ट मारता. तो फ्री आसल्यारूच म्हाका मारूंक मेळटा, नाल्यार मारूंक मेळना हय काय न्ही. सो जाता मॅडे आतां पयलीं भशेन ना, आतां म्हाका जाता. शिव म्हणटा शीक पयलीं बरें मागीर धाकटीशी गाडी घेवया म्हणटा. धाकटीशी म्हटला लेमो गेली न्ही, धाकटीशी म्हटला धाकटीशी गाडी. म्हाका न्ही खूब धाकटी खूब गाडी आवडटा. म्हाका ते क्रेटा बीन जायना मॅडे, क्यूब ते फुडें न्ही सारकें ह्यूज आहा न्ही ते म्हाका ते दिसना. सो ताका लागून म्हाका धाकटीशी गाडी चलता. I10 बीन खूब आवडटा म्हाका धाकटीशी गाडी. आनी धाकटीशी गाडी कितें जाता खबर आहा, पार्किंगूय खूब बरें पडटा. खंय गेलें बाबा पार्किंग केलें. आनी हांव तुमकां आतां सांगता, इफ हांव गाडी शिकलें हायवे बी घेवन वयचें ना, म्हणजे पणजी म्हापसा अशें खंय वयचें ना, जस्ट पर्वरी भितरूच. इफ म्हाका खंय वचोंक जाय बागेदारा सामान हाडूंक जाय जाल्यारूच, जेन्ना इमर्जन्सी आसल्यारूच हांव गाडी भायर काडटलें. अननेसेसरी हांव गाडी घेवन भायर वयचें ना. आनी गेल्यार फक्त पर्वरीच, कित्याक शिकोवन दवरलें आनी मदीं स्टॉप केलें मागीर ती विसरता न्ही, ताका लागून जस्ट पर्वरी बीन खंय अशें वयतलें. हायवेर हांव केन्नाच वयचें ना, कितलें हांव परफेक्ट जावं हायवेर हांव केन्नाच वयचें ना. ताका लागून कितें रे एअरलायन घे आतां न्यू येयला एअरलायन. सगळें घे म्हणटा. म्हाका I10 जाय, म्हाका खूब आवडटा धाकटी गाडी. म्हाका हांगा दुखता म्हटलेलें न्ही, त्या मागीर हांव डॉक्टरा कडेन गेलें न्ही, आतां म्हाका खूब कमी जाला, म्हणजे आतां कांयच म्हाका दुखना. खूब म्हाका आतां बरें पडला, बरें दिसलें म्हाका तेजे मेडिसिनान. ओके. सो आनी आमचे सबस्क्रायबर आहा जे डॉक्टर आसता दुबय, ओके तुमकां खबर सांगलेलें हांवें डॉक्टर कोरिया म्हणून, तिणें म्हाका व्हिडिओ कॉल केलेले आनी खबर घेतलें कशें कितें कितें काय म्हणून. आनी तिणें म्हाका एक बरें मल्टीविटामीनचें न्ही टॅबलेट बरोवन दिला. ती म्हणपाली स्टार्ट कर घे म्हणपाली. ओके. सो बरी आहा एकदम बेस्ट सामकी. कितें सांगू तुमकां, इतली बरी तुमकां मेळटा हांव. इतली बरी डॉक्टर आसून म्हाका मात एटिट्यूड ना तिका, कळ्ळें तुमकां न्ही. तिका कितें गरज आहा म्हाका कॉल करून सांगपाक हय काय न्ही. बरी आहा. ते बरें मल्टीविटामीनचे टॅबलेट बरोवन दिला. सो शिवनाथाकूय सांगला हांवें घे म्हणून, हाडले हांवें टॅबलेट ते. ओके. बरें आहा ती. ओके. सो सद्या पेन म्हाका खूब कमी जाला, कांयच ना आतां पेन बीन कमी, म्हणजे पेन बीन कांय ना. आतां मातशें म्हाका न्ही वेट लॉस करूंक जाय. आतां प्लॅन करता हांव, एक चार्ट करूंक जाय म्हाका, मातशें वॉकिंग बिकींग करूंक जाय म्हाका. मातशें वेट वाडला, मोटें जाला हांव, ताका लागून आतां ते तुमकां ब्लॉग येतले. ओके. वॉकिंग बिकींग सगळें एक्सरसायज कमी करतलें हांव, बट वॉकिंग चड करतलें. म्हाका न्ही वॉकिंग खूब आवडटा. एक्सरसायज करपाक न्ही म्हाका वार येता. वॉकिंग म्हाका कितलेंय सांग तुमी करपाक, हांव करपी. आतां मशीन बी आहा घरा कडेन ताका लागून. ओके. चला आयज तुमकां एक रेसिपी शेअर करता. हांव बैंगन भरता 2 भशेन करतात. एक न्ही खूब व्हडलो प्रोसेस, मसाला बिसाला घालून न्ही करतात. सो आयज हांव ते मसाला बीन कांय घालचें ना, जे सिंपल मम्मी करता पळय ते, पण एकदम बरें लागता. केन्ना दाळ बीन केलें न्ही तेन्ना तें करपाचें. ओके. सो बसलां हांव गरम उदीक पिवपाक. मातशें थंडी जाला म्हाका, ताळो न्ही मातसो दुखता, कित्याक आतां उदीक चेंज जालें न्ही आमी, कुमटा आसलेले ताका लागून गरम गरम उदीक पिता. ओके. मागीर तुमकां मेळटा. ओके. चला. सो आयचें स्पेशल दाखयता. फ्लावरची भाजी केला. खूब पिड्ड्यार जाल्लेलें तें, बरें आसलेलें. मम्मीन भाजी केला आनी हांगा केला दाळ केला. ओके. चला आतां आमी करया बैंगन भरता. तेच बैंगन हांव ते कुमटासून येताना काणकोणां घेतलेलें न्ही, आनी बरें आसा. 2 भरता करया आनी ग्रीन चिली.
सो जेन्ना तुम्ही भरता बीन करता न्ही डायरेक्ट अशें गॅसीर धरून भाजनाकात आं, तें बरें न्ही. अशें स्टँड दवरात आनी भाजात. सो पयलीं न्ही वांगी आहा पळय बरें अशें पुसून घेयात. पुसून न्ही ताका न्ही तेल लावन घेवंक जाय. ओके, कुकिंग ऑयल बरें अशें तेल लावन घेयात आनी ताका अशें मातशें हें करात म्हणजे चिरून घेयात. अशें ताका न्ही कट्स लायात अशें. ओके, सो हें लावून घेता हांव. हांवें दवरला हांगासर फ्राय करपाक. फ्लेम आहा पळय लो दवरात आनी ताका बरें ताका फ्राय करून घेवंक जाय. आनी हांगासर न्ही हांवें घेतला 3 ग्रीन चिली घेतला. हेकाय मागीर आमी फ्राय करून घेवया. कित्याक बरा कच्चे केन्ना घालनाकात. मातशें मिरची आहा पळय ताका फ्राय करून घालात. भरता आनी एकदम बरें लागता. आनी म्हाका न्ही हें खूब आवडटा भरता. अशें भाजून बीन केलें न्ही सिंपल आं. तुमकां दाखयता मागीर हांव. सोय कांदो बीन घेवन मिक्स करपाचें इतलेंच. हें पळय बरें ताका हांव भाजून घेता मागीर दाखयता तुमकां. सो जेन्ना न्ही भरता फ्राय करता पळय हाय फ्लेमींग केन्नाच फ्राय करनाकात. कित्याक जातलें बरा भायर न्ही मागीर ब्लॅक जातलें मागीर तुमकां न्ही चड ताका फ्राय करपाक जावचें ना. कित्याक भितर न्ही मागीर कच्चें उरता मागीर. सो टायम गेला जाता पण फ्लेम लो दवरात आनी ताका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. हांगा बी न्ही मागीर कच्चें उरता मागीर तें. सो हांगासर बरें फ्राय करून घेवंक जाय आनी हांगा सकयल एंडाक थंय ताका बरें फ्राय करून घेवंक जाय. सो आमचें चेराचें कवर आहा पळय सामकें जालें. सारकें पळय इलास्टीक बीन न्ही सगळें लूज जाला. सो आतां दिवाळीक शिव पावलो ऑर्डर करया आनी तेतूंतले काडले ते न्ही काल हांगासर हांवें च्या दवरलेले शिवरात्राक पोकूच ना. हात लागले आनी ते पडले तितून. सो ते वॉश करपाक घातला. बरें बरें टिकले ते. ओके, सो मातशें न्ही लूज जाला ताका लागून पण आहा बरें. पण दिवाळीक न्ही ऑर्डर करतलें आतां. क्रिसमसाक हांवें ऑर्डर केल्लें तुमी पयलें आसतलें लास्ट व्हिडिओ ते मागीर हांव फक्त क्रिसमसाक घालतलें. सो हेका आतां हांव ऑर्डर करता बरेंशें. हें बरें टिकलें. बरें येता बरें आं. म्हणजे ते यूज करता कशें ते मागीर इलास्टीक न्ही मागीर लूज जाता मागीर तें. पण जालें वर्स जालें ताका बरें टिकलें. जालें शुडी हय चल घेवन यो. हेजे फाल्यां स्कूल स्टार्ट आनी हें काडटे हो आनी फाल्यां स्कूल स्टार्ट आनी ताका फाल्यां टेस्ट बीन आसा. सो आयज थंय घेवंक जाय. हेजें म्हाका प्रोजेक्ट करूंक जाय मागीर. सो जून न्ही तेजें प्रोजेक्ट बीन करूंक जाय. मागीर रातचें आमी थंय वयतलीं न्ही आरती करपाक. सो मागीर टायम मेळचो ना. सो स्टडी सगळें घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात एका बरें भाजून घेतला. अशें तें मोव जावंक जाय. मोव जायसर न्ही ताका भाजून घेवंक जाय. पळयात बरें भाजलेलें आसा. आतां हांगासर न्ही चिली पुरो हितून हय पुरो कित्याक आपल्याक तीख लागतलें न्ही. आतां चिली न्ही बरें एका भाजून घेवंक जाय. केन्ना तुमी भरता करतले पळय चिली फ्राय करून करात आं. मातशें बरें उकडून नाल्यार बॉयल्ड करून चिली आपण मातशें गरम उदकान बॉयल्ड करून घालूं शकता. पण ते आनी कटकटे करनाकात. डायरेक्ट हेकाच फ्राय करात हांगासर धरून. हें पळयात हेका न्ही बरें फ्राय करून घेता. सो हांगासर पळयात चिलींनी बरें फ्राय करून घेतला आनी आमकां लागतले एक 2 व्हडलो चमचो सोय आनी एक कांदो न्ही फायन चॉप करून घेवया. आतां सद्या न्ही हें खूब गरम आसा. मातशें थंड जावन न्ही मागीर आमी करया फुडलो प्रोसेस. सो हें पळया बरें थंड जालें आसा आनी बरो चेपला हांव. बरो मोठो आसलेलो चेपला. आतां न्ही भायले न्ही स्कीन काडून घेवंक जाय. मम्मी काडटली अशें न्ही स्कीन न्ही काडून घेवंक जाय. हें पळय इजिली भायर येता. सो हे पळयात भाजी साला बी काडून घेतला. कांदे 2 व्हडलो चमचो सोय आनी चिली न्ही मातशें अशें कट करून घेवंक जाय. सो आतां मम्मी न्ही ताका बरें मिक्स करतलें. हो मेथड न्ही खूब इजी कळ्ळें न्ही. मीठ घालता एज पर द टेस्ट. रोखडें येता आनी न्ही खावपाक बरें लागता. कित्याक बरें ताका तें बंड केला न्ही बरें येता. आनी अशें हातीन न्ही तुमकां जाय जाल्यार चिली बॉयल्ड करून घालूं शकता नाजाल्यार अशें गॅसीर फ्राय करून तुमी घालूं शकता. सो पयलीं ग्रीन चिली बरें चिड्डून घेयात. आतां न्ही पळयात बरें मिक्स करून घेयात. कांदे आनी सोय पयलीं मिक्स करून घेयात. इफ तुमकां चड तिखट नाका जाल्यार एकूच चिली घालून सो केलें जाता. सो आतां वांगी घेयात आनी बरें ताका मिक्स करात. सो हें पळयात रेडी जाल्लें आसा भरता. तुमकां खावंक सांगता कशें तें अशें खावंक बरें लागता. चिली नाका चिली आसा काय ना चमचो वॉश होता बेस्ट जाला. आतां कितें खाता काय काय खावं ठीक आहे बरें लागता. धाकटे भुरगीं खावची ना. ही धाकटे भुरगीं खातले पण चिली हांवें 2 घातला न्ही आनी ते खूब तिखट जाते. मुद्दाम तुमी भरता ट्राय करा आनी तेका दाळ करा. तुमकां खूब आवडटलें.
आणि दी खंय हो पळय जेजना काय खावचं ना आता खावंक बसतलो हात तू ओके ट्राय करा तुम्ही बेगीन भरता जेता आमी आता जेवून न्ही म्हाका व्हिडिओ एडिट करूंक जाय रेसिपाचे प्रोजेक्ट करूंक जाय डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा थंय वयतली न्ही आमी आरती करपाक ओके डायरेक्ट तुमकां सांजचें मेळटा ओके चला सो आयज ईद न्ही तर आमच्या नेबरान दिला गरम गरम शीर कुर्मा हा 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 हे पळय खाऊया रावलेली चिकन बिर्याणी न्हू तुमी बिर्याणी दिवंक ना कित्याक आतां चवथीचो टायम न्ही तुमी म्हणजे लोक खाता काय ना हेका लागून सो तेंच्यांनी दिवंक आनी सोमारो न्ही ताका लागून सो आमकां खीर मेळ्ळ्या न्ही आमी हॅपी न्हू ना ती केन्ना न्ही ईदा बकरी ईद रमजान ईद बी आसली न्ही बिर्याणी आनी खीर दिता पण आयज मंडे न्ही आनी चवथ बी चालू आसा म्हणजे आतां गणपती बी आसता न्ही ताका लागून ओके सो शिव बसता काय जेवपाक हांव मागीर येता खीर गंदी यो शिव येता खीर तो जस्ट आमी रेडी जाल्ले आसा वयता आतां आरती करपाक 7:30 जाली खंय जाला सो मम्मीन हांगा हें केला पंच खातें केला दाखयता वास बरो सुटला हे पळयात हे मम्मीन केला आई आई मग सगळ्यांक आई येना खंय चल या आमी चला ती टाळ घेऊन गेला मारपाक वाजोवपाक सॉरी चला आणि ही साडी न्ही तुम्ही व्हिडिओ पयला आसतले म्हणजे व्हिडिओ खंय म्हणजे आल्बम तुम्ही पयला आसतले माझ्या लग्नाची साडी हे जेन्ना लगीन आसलेले पळय तेन्ना न्हेसलेले आतां तुमी म्हणटली तेन्नाचे साडी ब्लावज कशें जाता ब्लावज सगळें आतां बसून हांवें ते काडले टायट जाताले सगळें हांवें लूज केला सो हे पळयात ओके चला पळय आयज आमी काय आपयला यो म्हटलें तुवें चल आमकां रावल ती चला हांगा 3 इडियट बसला 3 इडियट तो स्नेहा सांगत स्नेहा हाय म्हण अरे उद्या कमी नहीं है पानी नहीं है इधर सर ब्लैक एंड व्हाइट येणार रे एमी पळय आता उठत सांगच्यान कितें तो जस्ट पावले आत्ता घरा आरती जाली प्रसाद वाटले खाऊन येयली तो जस्ट आत्ता पावले
येत नालो यो म्हटलें जे प्रोजेक्ट आमी करूंकूच ना प्रिंट काडून दवरला हांवें आतां करूंक जाय आमकां ओके सो जालें न्ही तुमचें नांव बीन घेवून आसलेलें सो आयच्यान तुमच्या नांव बीन कॉल आउट करतलें ओके आनी फाल्यां तेंचो गणपती आसा 11 दिसाचो फाल्यां आसा विसर्जन सो फाल्यां विसर्जन करतलें सो 11 दिसाचें गणपती जालें विसर्जन फाल्यां ओके सो नांव घेता थोडेशें नांव आसा जेसिंता फर्नांडीस दीपा उमा सिनारी इरफान सय्यद जेनेट पेरेरा मार्टिना कार्वालो आणि जेनिफर ओके सो इतलेंच नांव आसा सकाळी इतलें कडक वत तुमकां सांगू आतां जस्ट पावस येयलो न्ही गे तेंच्या घरा कितें आतां सगळें बंद आहा न्ही दार मातशें आयकूंक येयलें म्हाका पावस येयलो पळय मातसो येयलो आनी गेलो मागीर नाच आवाज हय काडून दवर रितू घेवन गेल्लो खंय आसतलें थंय दवरपाचें मागीर मेळना मागीर ते जाय टायमार फाल्यां जाय मरे तुका फाल्यांची आरती आसा चल ओके तो चला हो व्लॉग हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर यो रे सगळ्यांक बाय म्हणयो Bye. I love you, friends. Please do comment and subscribe to my channel and go back. चला बाय सो आयज न्ही एक बर्थडे आसा तांकां विश करया तो नांव आसा जॉयलीन स्क्वेरा विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुमचे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे जॉयलीन स्क्वेरा Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come to happy birthday. चला बाय बाय म्हण Bye.